Sir, we are having a festival called Goa Gramin Food Festival with the tag Swad se Samurdhi. Samurdhi means prosperity, and with Swad means taste. Taste, from taste to prosperity. So I would just like to reiterate that there's a very like everyone says this, like the best way to reach out to a person is through his mouth. So we are having a great source of flavors here, lots of Goan flavors which as a person I would like to explore. As a group we would be like to exploring the flavors over here. Only one thing which I want to point out, through flavors we are not creating prosperity out of money alone, but we are making prosperity of relations also. Like through food we can influence people, we can build a family, we can build trust and progress. So I hope this program will turn out to be prosperity of money to the self-help group members also. At the same time it build relations, it build trust. So this program I hope will in such a way enhance the trust between people and improve the sustainability aspect of this place. आज स्वाद से समृद्धी ग्रामीण फूड फेस्टिवल 2026 वो फक्त एक इव्हेंट न्ही, ही आमची गोंयची अस्मिताय, आमची गोंयची दायज ते राखपा खातीर आमी हो एक इव्हेंट केल्लो आसा. दीस फेस्टिवल ब्रिंग्स टुगेदर टेस्ट, ट्रेडिशन, न्यूट्रिशन एंड लायव्हलीहूड. जेन्ना ह्या प्रोजेक्ट किंवा हो फेस्टिवल जेन्ना आमी चिंत्ताले की कशें करुया, कितें मतीन घेवन करुया, तेन्ना सहजसो एक विचार आयलो की ट्रेडिशन शूड मीट एंटरप्राइज एंड न्यूट्रिशन शूड मीट लायव्हलीहूड. हो विचार घेवन, ही विचारधारा घेवन आमी हो कार्यक्रम घडयलो. SHG एक ब्रँड म्हणून प्रमोट करपा खातीर आमी हो इव्हेंट केल्लो आसा. बऱ्याचशा जाणांक दिसता आसतलें की सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हटल्यार कितें, एक बायला बरोबर येता, पयशे काडटा आनी कोपरेन दवरता आनी म्हयन्याक इंट्रस्ट घेता. तें फक्त SHG करना. SHG आयज आंतरप्रिनर जाल्ली आसा, एक जॉब क्रिएटर जाल्ली आसा. SHG आयज एक ब्रँड जाल्लो आसा आनी तांकां हो अवसर दिवपाचो, ह्यो बाजारपेठे दिवपाच्यो, नवीन नवीन अवसर दिवपाचे, हे लक्ष घेवन आमी हो कार्यक्रम केल्लो आसा. ह्या हातूंतल्यान एक पळयतात आमी की जे प्रदर्शन गोंय म्हणटकच आमचे क्युझीन जे आसा, खावपाच्यो वस्तू ज्यो आसा हे सबंद जगार मेळनात आनी त्यामुळे आमच्या गोंया भितर वेगळे क्युझीन आसा. रांदपाच्यो आसत वेगवेगळे जे आज सगळ्या पदार्थाचे जे फेस्टिवल आसा, 30 वेगवेगळी शॉपां आसात आनी गोंय भरले सगळ्यो सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्यो महिला तातूंत स्वता उत्साहान पार्टिसिपेट जाल्यात आनी तांच्यांनी आपल्या पद्दतीन वेगवेगळे असे स्वादिश्ट अशी जेवणां तांच्यांनी केल्लीं आसा. आनी आमी पळयतात की गोंयचे आमचे फूड जे आसा, जेवण जे आसा तें बाकी जर राज्यांक कंपेर केलें आसत जाल्यार आमचें जेवण जें आसा तें 2 वरांनी खातकच परत भूक लागता. आमी नॉर्थ इंडियन जर गेले आसत, जेवले जर दनपारां जाल्यार रातचें जेवपशेंच दिसना. पूण गोंयचें जें जेवण आसा तें 2 वरांनी म्हणजे दनपारां जेवतकच परत 3 कितें तरी खावपाक जाय आनी 3 जातकच परत जेवपाक जाय. हे जे आसा हे केवळ आमच्या गोंया भितर आसा. आनी म्हणून माननीय मुख्यमंत्री सदोदीत सांगतात की गोंयच्यो महिला ज्यो आसा हे स्वताच्या पांयार उबे रावपाक जाय, स्वताच्या ताकदीचेर उबे आसपाक जाय. आनी म्हणून म्हाका याद जाता माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जेन्ना हाक मारली आत्मनिर्भर भारत, आनी त्या वेळाचेर गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान म्हणलें की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय. म्हणजे गोंयच्यो ज्यो महिला आसा हे महिला फुडें सरपाक जाय म्हणून आमी ज्या तरेची मदत करूं जाय त्या तरेची मदत आमी करतले. आनी म्हणून जेन्ना सबंद देशभर आमी पळयतात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी सांगिल्लें की म्हज्या देशांतल्यो सगळ्यो महिला ज्यो आसा हे महिला आत्मनिर्भर जावपाक जाय, महिला हे आमचे लखपती दिदी जावपाक जाय. आतां हांव डायरेक्टरा कडेन उलयतालो, ताणें सांगलें की आमच्या गोंया भितर सगळे 4,500 पेक्षा जास्त महिला हे लखपती दिदी जाल्ली आसा. आनी हे लखपती दिदी स्वताच्या गांवाच्या पयशाच्या आधाराचेर न्हय तर स्वता कश्ट करून आज लखपती दिदी जाल्ल्यो आसा. गोंयकार म्हटलो काय शीतकडी रायस म्हटल्या काय सगळ्या जणांच्या तोंडाक दूध सुट्टा. आणि स्वाद से समृद्धी हो कार्यक्रम DRDAन आमच्या ESG कॉम्प्लेक्सान आयोजीत करून म्हाका दिसता बऱ्याच जाणांक नुस्त्याच्यो वेगवेगळ्यो चवी खावपाची एक प्लॅटफॉर्म हांगासर डेव्हलप करून दिल्लो आसा. म्हणजे DRDA डिपार्टमेंटाचे सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे आणि सगळ्या मोगाळ भयणींनी जेंच्यांनी स्टॉल्स घातल्या
त्यांच्या सगळ्यांचे पयल्यात पयली अभिनंदन करता. खरोखरूच एक बरी संद. फुडले 3 दीस म्हणजे पणजी आनी परिसरांतूच न्ही कोणाक घरा कडेन रांदपाची गरज ना. म्हाका दिसता तेंच्यांनी हांगासरूच येवन जेवणाचो आस्वाद घेवचो. बरेच लोक हांगासर आयल्या म्हणजे ते आनी सांजे वचून घरा कडेन रांदपाची न करता हांगासरूच आपलें जेवण करतले. पण एक आमी पळयता की गोंयकाराचें जेवण हें खूब बऱ्या पद्दतीन कितलें टेस्टी आसा हाचो जर आस्वाद घेतलो आसत जाल्यार तांच्यांनी निश्चित रित्या की ह्या फेस्टिवलाक हांगासर तेंच्यांनी येवन ताचो आस्वाद घेवचो. गोंय सारकेल्या ह्या राज्यांत आनी पणजे सारकेल्या बारीकशा शहरांत 2 किलोमिटराच्या डिस्टन्साचेर 4 फंक्शनां एट अ टायम चालू आसा. कला अकादमीन जागतीक मराठी साहित्य संमेलन सुरू आसा. तर आमच्या कांपाल ग्रावंडाचेर गोवा फिश फेस्टिवल सुरू आसा. हांगासर गोवा ग्रामीण फूड फेस्टिवल सुरू आसा. आनी श्यामाप्रसाद मुखर्जी हेजेन कन्स्ट्रक्शन फेस्टिवल फॉर द ऑल इंडिया लेवलाचो फेस्टिवल सुरवात आसा. म्हणजे पळयात की इतक्या मोठ्या प्रमाणात गोंयांत लोक गोंयकारूच न्ही पुराय देशभरांतले आनी इंटरनॅशनल लोक हे फक्त टुरिजमा खातीर न्ही तर अशा वेगवेगळ्या फेस्टिवला खातीर सातत्यान गोंयांत येत आसा. लोकांक गोंयांत येवपा खातीर आवडटा आनी आमी गोंयकार तांचे मोठ्या प्रमाणात खूब तांचें स्वागत करता. आमची संकल्पना आसा 17,000 मिनिमम लखपती दिदी करपाच्यो, ज्यो 4,500 लखपती दिदी आत्तां जाल्या. लखपती दिदी मीन नॉट द टर्न ओवर ऑफ 1 लाख तर प्रॉफीट 1 लाख जावप म्हणजेच लखपती दिदी आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की डिपार्टमेंट ज्या पद्दतीन काम करता की येता त्या काळात 17,000 लखपती दिदी ह्यो गोंयांतल्या जातल्यो. स्वताचो प्रॉफीट हो लखपती दिदी तुमी करतले हाजी म्हाका आस्त